कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. इतना बड़ा धुआं उठा. मारा काटता आमी न्ही तेंच्यांनी 2019 स्टार्ट केल्लें एज पर आवर रिकॉर्ड आनी आमकां हें परमिशन मागपाक तेंच्यांनी फायल धाडलेली. सिन्स आमी आमचे बॉडी रिजेक्ट केली ती फायल, सरांनी आमकां परमिशन्स दिले, म्हणजे हें दिल्लें इंस्ट्रक्शन नॉट टू गो फॉरवर्ड. आनी आमी इन्क्वायरी केली हें कितें चलता कात चलता चालू आसा हें सगळें. बट इट्स नॉट आर परमिशन ग्रांट तांकां पयलीं आसात. खंयच्यानल्यान हांव उलोवंक शकना म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक म्हणटा तें न्ही, बट सांगता एक उतरां जी हें आतां इतलें घडटा सगळें सरकारा आड कांय घडना. हें सगळ्यांनी पळयलां. हें आतां हो ब्लास्ट जालो म्हण इतलें उलोवंक पावली. आतां हो जावचो नाशिल्लो जाल्यार तें चालू आसतलें आशिल्लें. हें जर फर्स्ट जालें आनी जावपाक रावता जाल्यार आय डोंट नो. आनी आसात गुदांव आतां कितें आसा तें गुदांव थंय भितर आमकां अलावड ना थंयच्यान वचपाक. आनी नेक्स्ट म्हणटा तें दामास्को इज हियर ओन्ली, हो तो नियरस्ट पंच. हांव तरी मातशें पयल्यान पडटा. सो ही वील गायड यू मच बेटर दॅन मी. इकरांक ऑलमोस्ट 10:30 अशें जेन्ना म्हाका एक फोन येयलो आमगेलो लोकल पंचालो दामासालो की एक व्हडलो एक ब्लास्ट जाला, आवाज येयला आनी व्हडलो उज दिसती पड म्हणून. जेन्ना दामासान म्हाका सांगलें आनी ताबडतोब PI फोन मारलो, आमगेली कोंकणी पुलीस PI फोन मारलो आनी विचारलें बाबा तुका कितें इन्फॉर्मेशन आहा काय म्हणून. जेन्ना इन्फॉर्मेशन ना म्हणल्यार ताकाय खबर नाशिल्ली कित्याक तेन्ना जालो तो आनी तो पंच क्लोज बाय रावता हिंगा आहा तो. सो तेणे कडेन तो व्हड उजवाड चोयलो आसतलो. जेन्ना PI सांगलें PI तेगे कडेन बेटा कोण पुलीस धाडे PSI धाड आसतले. आनीक तेच फाटल्यान कळ्ळें की हिंगा एक स्टोर रूम आसतालो आहा 2019 तेच्या पयलें जाल्यार खबर ना म्हाका. 2019 आसून एक स्टोर रूम केला. एम्युनेशन जे आहा तें पावडर गन पावडर ते हूंय स्टोर करताले. आतां दीस एरिया इज रिमोट ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर फ्रॉम रेजिडेन्शियल एरिया हिंगा आहा. आनी एक 1.5-2 वर्स पयलीं जेन्ना हेंगेलें एप्लिकेशन येयल्लें इन द लोकल बॉडी पंचायतीक आमगेल्या नाकेरी बितूल पंचायतीक, जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन सरपंचान सांगलें सर एशें एक एप्लिकेशन येयलां की गन पावडर स्टोर NOC दिवचे म्हूण. आय हॅड क्लियरली मेन्शन आनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें टू द लोकल बॉडी सरपंचा वचो हिंगा डेप्युटी सरपंचा पंच मेंबर आहा 1.5 वर्स पयलीं बाबा हांकां परमिशन दिवपाक जायना कित्याक आमगे गांवांक असली स्टोरेज नाका आनी एम्युनेशन आमगे गांवांक नाका. सो द पंचायत बॉडी हॅज रिजेक्टेड इट इन 2023 आनी हो हूंय चलतालो 2019 आसून आम आमदार जाले 2022. आतां 2-3 वस्त आहा हितून इन्क्वायरी करपाच्यो. वॉट इज द एक्चुअल तेमी स्टोरेज कितें आहलें, वॉट पावडर वॉट सबस्टन्स वॉज स्टोर देर. आनी इफ दे हॅव द रिक्वायर्ड परमिशन्स
कित्याक आमकां लोकल बॉडीज इन द लोकल नाकेरी बितूल पंचायत बॉडी विथ अस सो तेम कांय दिलना लोकल बॉडीन कांय दिलना आतां बाकी कोण तांकां परमिशन दिलां ती इन्क्वायरी करची जागो कोणाक गेलो कोण तांकां परमिशन दिलें कित्याक गांवचो फेदीर आसून भायलो चोर येना म्हणटात सो वॉट एवर इज द दीस दे हॅव टू मेक अ डिपार्टमेंट वील हॅव एन इन्क्वायरी आय थिंक सो सावथ गोवा कलेक्टर ऑल्सो तीव येता हिंगा म्हाका फोन मारलो कलेक्टरान शी इज कमिंग ऑन द सायट म्हूण सो तीव येतली PI आहा आनी बाकीचो गांवचो लोक आहा कित्याक हें जालें तें म्हाका सुद्दां सकयल इतलो व्हड उज जाला की कोण उबा लागले फ्लायट कितें क्रॅश जावन सकयल जाल्यार इतलो व्हड उंचो ना आनी व्हिडिओ आतां सर्क्युलेट जायता हातोर खूंय ऑलमोस्ट 600-700 मिटर भायल्यान हातोर लोकांक घरांचे पडय आनी हें डेंजर असो म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेशन ही चोवपा जाय हाव दे हॅव स्टोर्ड दॅट विदाउट द इफ रिक्वायर्ड परमिशन नासली लोकल बॉडीन कांय परमिशन दिलें ना सो हेजेर म्हाका दिसता इन्क्वायरी जातली कलेक्टर येतली गुदांव हांगा आसात तुमी केन्ना गोदाव पळयला सांगचें म्हणल्यार पयलीं सद्या सांगता तुका हांव म्हजे म्हायती प्रमाणे म्हाका भायल्यान खबर मेळटा तशें करून ही 2019 हाजो कार्यकार चलता जेन्ना आमकां 23 फायल आयली फायल येता आसतना कलेक्टराक लेटर आयलें पुलीस स्टेशनाक लेटर आयलें एक लेटर आमी ताका डायरेक्ट सांगलें आमी तुका NOC दिवपाक शकना ताजे फाटल्यान परत रिमांयडर आयलो तेन्ना त्या दिसा आमगे मिटींग चलताली हांवें मिटिंगे सगळे मेंबराक सांगलें इरिस्पेक्टीव ऑफ सरागे कितें इन्स्ट्रक्शन आहा तें हांव जाणा पूण हांव पयलो गांव कसो वाटावपाचो तें हांव पळयतां हांगच्यान म्हाका दिसता एक 800-900 मिटरांचेर आमगे वाड आहा कारांगिनीचो हिन्या नाकेरी आहा तितू बोंडय आहा आनी हेका लागून हांवें सांगलेलें हें कितें एक्सप्लोजन जालें जाल्यार गांव काबार जातलो म्हणून हें सांगलां आसतना तरी पूण आतां बरें एकू जालां म्हाका आयडिया आहा तशें करून कोणें सांगलें तशें करून 2 भितर बंकर आसा आनी हांगा एक सेक्युरिटी आसता पयलीं तर 24 आसता थंय आतां एकूच शिफ्ट आसता ही म्हाका खबर ना कितें हांवें व्हेरीफाय केलें ना म्हूण ह्या वाठारा पंचांनी केन्नाय ह्या मुद्द्याचेर कसली भासाभास केली ना आयज म्हाका 10:55 फोन आयलो पयलीं येता आसतना गांवच आयलो फोन हिंगा कितें हेलिकॉप्टर पडलां प्लेन पडलां कितें पडलें खबर ना दो उज जालो तो जाता ताजो फोन दवरता आसतना म्हाका नावेलच्यान फोन आयला तुमगे एवटेन ब्लास्ट जाला प्लेन पडलां फायटर प्लेन पडलां कितें पडलें खबर ना इतलें जालें ताजे फाटल्यान व्हिडिओ आयले व्हिडिओ येनाका हांवें पयलो फोन केलो PI सराक फोन केलो डायगो सराक फोन केलो सर म्हणलें अशें जालां डिजास्टर जाला कितें जालें ती म्हाका कांयच खबर ना पण गांवां बोवाड पडल्या ताजो फोन दवरून हांवें एल्टन सराक फोन केलो सर म्हणलें अशें जालां ताजे फाटल्यान हांवें मनीस धाडले गांवां सोदपाक कितें जालां आनी कितें हाची म्हायती काडपाक लोक आमचे वाड्यार इगोजे वाड्यार लोक भियोन ककड्या आतां घरा हाडलें तशें लोक आजून आख्खीं घरा हाडलें हें कितें जालां हें अशें जालां आयज जो धमक जालो तशें दुसरें हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा जावपाचें हें आमच्या लोकांनी हें षडयंत्र रचलां म्हणलें सांगपा म्हळ्यार इतलें कितें एक्चुली जालें तें खूब रॉंग जालें आनी मेन म्हणल्यार हें परमिशन दिलां तें एक्चुली NOC तरी काडूंक पडटा लायक तूं बाबा खंय कितें करता न्हू जाल्यार एक NOC घेवंक पडटा गांवच्या लोकांनी लोकांक सांगना आपणा प्रॉपर्टी जाल्यार जावं पूण तूं कोणाक 8 लाना तरी एक NOC किंवा गांवां लोक रावताय कितें जालें तें गंधक तो गना पावडर तो कितें जाल्लें जाल्यार आमी मेल्ले मेन आमी बेल्ले आनी सांगूंक हांव तुका आज मेळनासलो हिंगा मेन म्हणल्यार आनी दुसरें म्हणलें कितें इलिगल खूब चलता तें सगळ्यांक खबर आहा पूण कोण सांग उलोवंक वचनाय आमी उरना हिंगा पूण आमी कितें करतले बॉम्ब मारतले पूण हें डेंजरस सामकें ऑफकोर्स डेंजरस न्हू आनी कितें सांगपाचें हय सो कितें जालें त्या टायमार तुमकां कितल्यां जालो आनी आवाज कसलो जालो आवाज व्हडलो जाल्लो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाताले व्हिडिओ खूब भायर येयले हाय इतले येयले आसता येताले तुका पावताले सो तुमकां घरां कितें जालें जेन्ना हें जाता उज जालें न्हू ओके गळप हें जालें ऑरेंज जालें फूल उज पेट्टा आनी कितें जाता कितें करून सांगू तुका एक्चुअली सांग न्हू रे बाई सगळें हें जालें म्हणून उज जालें म्हणून त्या टायमार तुमी घरां आसले भिवन भायर सरले भिवन भायर सरले आवाज जाता की आमी भायर सरले आनी पयल्या कितें कांय कळना कितें जाता म्हणून कळना अख्खें हें जालां आनी ते भशेन थंय घरांनी बी कितें डॅमेज फाटल्यान पडटा कोसळत आहा माती The reason for the incident is yet to be identified. Tomorrow they are doing a thorough investigation, then only we'll get to know. But as of now, fire is under control. There is no fire, no spark, nothing. So whatever they have stored, it caught fire. That's it. It's not a blast in technical terms, but it caught fire.